पुराय केरी गावाच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव विचारात आसा। गोय राज्य पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळाकडेन हो प्रस्ताव दवरला। सुरवातीक एंट्री पॉइंटाचे काम हातीन घेतले। तशेंच आमदार फंडांतल्यान देव आजोबा देवळाची दुरुस्ती आनी आशिकुशीकच्या वाठाराचे सोबितीकरण जातले। तशेंच पीपीपी तत्वाचेर वेलनेस टुरिझम रिसॉर्ट उबारपाचोय विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। पर्या जाल्ले हे कार्यावळीत भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे, पर्येची आमदार देविया राणे तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हजर आशिल्ले। केरी गांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो निसर्ग संपन्न गांव आसा। म्हणजे ज्या गांवांत आमी गोंयची एक एंट्री पॉइंट म्हटल्यार जाता। तो गोंयचो शेवटचो गांव न्ही, तर तो गोंयचो पयलो गांव आसा ज्या गांवांतल्यान आमी एंट्री करता। आनी तो गांव हो सुंदर गांव जावचो, तो गांव हो ब्युटिफूल जावचो म्हणून केरी पुराय तेच्यानी ब्युटिफिकेशनाचोय प्रोजेक्ट आमच्या जीएसडीसीच्या मुखार दवरला। जाता तितक्या बेगीन तेय बी आमी एंट्री पॉइंट जो आसा होय प्रकल्प आमच्या हातात घेवपाचो आसा आनी जाता तितक्या बेगीन तोय प्रोजेक्ट हो पुराय करतले। पयलो प्रोजेक्ट आमी 11 केवी अंडरग्राउंड हेका ऑलमोस्ट 22 कोटी रुपया खर्च करता। हेजे फक्त फाउंडेशन स्टोन आसा, बट बाकी 70 वाठारात वेगवेगळे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी ऑलरेडी करता की केरीचो देव आजोबा हाजे पुराय ब्युटिफिकेशन करप, जे आमचे श्रद्धास्थान आसा। 70 सयत गोंयचे लोक सुद्धा देव आजोबाक नमन करपा खातीर सातत्या त्या देवळात येता। ताजे ब्युटिफिकेशन तिने आपल्या MLA लेड फंडांतल्यान घेतल्या बद्दलय बी हांव आमदार देविया राणे यांचे खूब खूब अभिनंदन करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।